आयचे वाचप मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरिसाच्या दर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपंच ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंतां खातीर तो करतालो त्यो कोणा तांणी देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांचो पास्क उत्सव लागीं पावलोलो. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसलें. म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. तीच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी 3 दादोशी जातच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावूं नाय. देखून ताचें खावून जातच जवाच्या 5 उंड्यांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरीत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.